बेरोजगारांचे बाबतींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। हस्तिदंत मनोऱ्यान बसून उलयल्ले म्हूण जायना। मुख्यमंत्र्यान गांवांनी वचून भोंवचें, ताका बेरोजगारांचो आंकडो कितलो आसा तें कळटलो, अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार सांगता। नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वस्तुस्थिती पासून पळवाटो सोदपाचो यत्न करता, असो आरोपूय अमित पालेकारान केलो। गोंयांत फकत 20,000 तरणाटे बेकार आसात, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। हे फाटभुंयेर अमित उलयतालो। तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडलो पयलीं, हांव क्लियर कट सांगता, आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा, भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करता। तांचे कडेन फोन करून व्हेरीफाय केलें, दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर। तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटात जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटले। हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगा। हांवें जर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटात जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें। ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायला, बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय, तें बरोबर आहा। ओके, बट तेंचे म्हणणें आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणूच कॅन्सल करिना। पण तुजें म्हणणें बरें, एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय, तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून। म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता, म्हणजे 12वी जालां आनी तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला। सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता, एक्चुली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला। हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही, वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता। बट तांच्यांनी जर विचार केलो जाल्यार प्रायवेट सेक्टरात त्योय बी नोकऱ्यो आमचे कडेन एवेलेबल आसा। आमचो जो CM आसा पळय, ही इज लिव्हिंग इन अ बबल ऑफ खुशमस्करी लोकांचो। एक 20,000 लोक जेन्ना एक ऑनलायन तुमी जेन्ना रजिस्ट्रेशन करता, तो बाजार, इट वॉज अ बाजार ऑफ फेकनेस। गव्हर्मेंट इज shying away from the responsibility of the fact that they have to provide employment and create employment. तुमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता 14-15 वर्सां जाली येवना जाग्यार ना। How are you going to create employment? What new industries have come? Industries which have been there in Goa have left Goa. हे जर सगळे जर CMांक जर खबर ना न्ही, then he is not fit to be CM of Goa. I think his statement that 20,000 unemployed आसा गोंयान is something that is very disturbing for me. हांव ताका एटलिस्ट 2-3 तालुक्यांनीच 20,000 भुरगे दाखयता जे अनएम्प्लॉयड आसा, म्हजे बरोबर येवचे। ऑर एल्स ते हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून जर तो खुशमस्करी ताजे कशें काय तांचे बद्दल सांगून सोंपता की these are the only people unemployed, then I think he is living in a fool's paradise. He should get down to ground, go to the streets, go to the villages and find out number of unemployed people.